नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशन दवरून सरकारान केल्या लोकांची फकाणां, फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायचो आरोप। धार्मिक भावना दुखोवपी विधान केल्ल्या प्रकरणात उद्देजक दत्ता नायका आड आनीक एक कागाळ। आता हिंदू देवळांनी लेगीत धर्म शिक्षणाचे वर्ग सुरू करपाचो विचार जावचो, गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचो सल्लो। संवेदनशील वळेरेंतल्यान गांव कुशीक काडपाचो गोंय सरकाराक पडला विसर, म्हयनोभर पत्र व्यवहारूच ना, केंद्राचें गोंयांक स्मरणपत्र। पोवळ्या भाटी स्क्रॅप फॅक्टरी कुशीकच्या कोयराक भयंकर उजो, सकाळी 7 वरांचेर पेटिल्लो उजो 11 जाली तरी पालवना। 3 फायर ब्रिगेडी एक जेसीबी हाडटकीर 12 वरांचेर उजो नियंत्रणात। उजो कसो लागलो तें मात स्पश्ट ना। मालपे राष्ट्रीय महामार्ग 66 बायपास रस्त्याचेर काम कासव गतीन चालू, वर्स जाले तरी येरादारी आदल्या अरुंद आणि धोकादायक रस्त्या वेल्यानूच प्रवाशांची चिंता। आणि सदनशेट तानावडेनूच सांबाळचो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदाचो भार, शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिनो उक्तायले मत। तानावडे उरना जाल्यार 2027 पडटले त्रासान म्हणटा माविन। आता खबरो विस्तारान। 2 दिसाचे न्हय जाल्यार एकाच दिसाचे विधानसभा अधिवेशन दवरून सरकारान ही लोकांची फकाणां केल्या असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान 2019 गोंय काबार केला, देखून 2019 ते 2024 मेरेन गोंयचे पर्यटन देंवना असोय आरोप तांणी केला। मुख्यमंत्र्यांक हिम्मत आसा जाल्यार तांणी आझाद मैदानाचेर विधानसभा अधिवेशन दवरचें अशें आव्हान विजयान केलां। What issues? The issue for the assembly session is that Pramod Sawant has made a record of a one-day session. In 13 years of my tenure as an MLA, I have never seen such a situation where a one-day session is called. It's not today. The governor's address is of no use to us. It is a speech spoken by the governor, written by the government, and which we are not able to talk about in the first day. So effectively, it's a one-day session. And what are the issues? The issues are land grab, the issues are cash for job, the issues are dwindling tourism. Every influencer today in the world is saying why Goa is going down, and that issue is not going to be discussed. Whether mining resumption is benefiting the sons of the soil there, that is not to be discussed. Whether these stray dogs are increasing and affecting tourism, that is not to be discussed. What is to be discussed? We have to say that everything is fine, all is well. Pramod Sawant's thing is all is well. They are making fun of him, and every influencer today is coming out with a thing making fun of the Goa Chief Minister. And Goa has been finished post 2019. You see, they say the golden period for tourism was 11 to 19, and we are trying our best to come to levels of 2019. Dubai has gone 40% above from 2019 to 24. We have gone 60% below from 2019 to 24. Same period, Goa's tourism is going down. So if there is no tourism, if mining is in the hands of somebody else, if there is exodus of the locals because of employment, where is Goa going? There is no Goa. So we have to resolve to make Goa again. This is Sawantwadi. This is not Goa. This is something else only. Sawantwadi also is becoming better now. I have heard that it is even they are becoming better. So हे जे कितें आहा पळय हें गोंय न्ही, गोंय परतें गोंय हाडपा खातीर आमी एक काम करपाक जाय, आनी ही असेंब्ली म्हाका दिसता आमी आझाद मैदानाचेर घेवची पडटली। हांगा घेवयात ती, बिकॉज दिस ग्राउंड बिलोंग्स टू मी, सो आय कॅन गेट एनी टायम परमिशन। आझाद मैदानाक दिवपाक कापास जाता ताका गट्स आहा जाल्यार सांगचे, ओपिनियन पोल दिसाचे आनी स्टार्ट करुया।
पश्चिम घाटातल्या 108 संवेदनशील गावांतले 22 गांव कुशीक काडपाची गोंय सरकारान केंद्राकडेन मागणी केली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार मागणी करूनय गोंयान केंद्राक हे विशींचो प्रस्ताव अजूनय धाडूंक ना. हे संदर्भात सविस्तर माहिती सादर करपा खातीर केंद्राच्या पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान गोंयाक पत्र धाडलां. पश्चिम घाटातल्या 108 संवेदनशील गावांतले 22 गांव कुशीक काडपाची गोंय सरकारान केंद्राकडेन मागणी केल्ली खरी, पूण उपरांत गोंय सरकाराकूच हे गजालीचो विसर पडिल्ल्याचे दिसून येता. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही गजाल सामकी खरी. आतां केंद्रानूच गोंयाक हे विशीं पत्र धाडून याद करून दिली. पश्चिम घाटातल्या संवेदनशील वाठारांतल्यान ही गांवां कित्याक कुशीक काडची, हेर गांवांत पारंपारीक खंयच्या वेवसायांक सवलती दिवच्यो हाची औपचारीक मागणी खरेपणी करपाक जाय आशिल्ली. केंद्राचे समितीन गोंय दौरो आटपून वतना गोंयाक तशी सुचोवणी केल्ली, पूण नोव्हेंबरा उपरांत आतां मेरेन सरकारान हे संबंदी कितेंच करूंक ना. ताका लागून केंद्र सरकाराकूच गोंयाक पत्र धाडून हाची याद करून दिवची पडली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पश्चिम घाटातली जैव विविधताय. 78% वेगवेगळ्या जातींची जनावरां पश्चिम घाटात सापडटात. पश्चिम घाटात 8 बांबूच्यो प्रजाती आसात. 48 सस्तन जनावरां, 60 प्रकारची जिवाणी, 275 सवण्यांच्यो प्रजाती, तातूंतल्यो 28 जाती नश्ट जाल्यात. संवेदनशील वाठारांतल्यान खंयचे गांव काडचे? 70 म्हालांतले अंसुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुमारखंड, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली आनी वेळूस. धारबांदोडा म्हालांतले कामराखंड, म्हैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आनी पिळये. सांग्या तालुक्यांतले कोळम, रिवण आनी रुमरे. काणकोण म्हालांतले फकत एकूच गांव, तो म्हळ्यार खोला. फुडल्या मुद्द्यांचेर केंद्र सरकारान मागयल्ली म्हायती. पुराय तर्कशुद्ध प्रस्ताव, आधारभूत म्हायती आनी नकासो. जैव विविधताय संरक्षणा खातीर आशिल्ले प्रस्तावित कायदे, येवजण्यो आनी उपक्रम. पारंपारीक जतन पद्दती जशे की पवित्र क्षेत्रां आनी जैव विविधताय, दायज स्थळांची म्हायती. राज्यांतल्यो न्हंयो, तांचो उगम स्थान, मार्गक्रमण आनी दर्याक मेळटा तो वाठार आनी तांचो तपशील. प्रस्तावित संवेदनशील वाठारांतल्यो म्हत्वाच्यो प्रजाती आनी तांचे संरक्षणाचे उपाय. मोवळ्या भाटी स्क्रॅप फॅक्टरी कुशीकच्या कोयराक आयतारा भयंकर उजो लागलो. सकाळी 7 वरांचेर पेटिल्लो उजो 11 जाली तरी पालवू नाशिल्लो. हो उजो पालोवपाक खंय दळाच्यो 3 फायर ब्रिगेडी लागल्यो. उपरांत 12 वरांचेर उजो नियंत्रणात आयलो. पळयात. आयतारा मोवळ्या पाटी स्क्रॅप फॅक्टरी कुशीक आशिल्ल्या कोयराक भयंकर उजो लागलो. सकाळी 7 वरांचेर लागिल्लो उजो सकाळी 11 जायसर आटोक्यांत येना जालो. हो उजो पालोवपाक उजो पालोवपी दळाच्यो एकूण 3 गाडयो लागल्यो. तशेंच उज्याच्या आशी कुशीक कोयर आशिल्ल्यान उजो पालोवपाक त्रास जाल्ल्यान हांगा JCB मागोवची पडली. ही फॅक्टरी खंय कितलींशींच वर्सां जाली बंद आसा, देखून ह्यो कोयराच्यो राशी हांगा वाडत आसा. तळाव्यांची अशी मागणी आसा की हांगा जो कोयर आसा तो उखलून हो वाठार नितळ करीत बरे तरेन कोयर वेवस्थापन जावचें. आयज आमची एक हांगासर घटना घडलेली आहा. सकाळी फुडें हांगासर उजो पेटलेलो आहा आमच्या हांगासर गांवांत. की आतां कसो उजो पेटलो तो म्हाकाय खबर ना. 7:30 म्हाका फोन येयल्लो. हांव ह्या वॉर्डाचो पंच आनी आमची कुडका पंचायत लागता आनी कुडका पंचायत हांव वॉर्ड मेंबर ह्या गांवचो. म्हाका 7:30 फोन येयलो. हांव बेगीन हांगासर धांवून येयलो. पयलीं हांगा उजो पेटलेलो आहा. मागीर आमी फायर ब्रिगेडी फोन मारले. फायर ब्रिगेड रोखडीच येयली फायर ब्रिगेड. एक हितून जायना, दुसरी येयली, दुसरी, तीसरी, 4 फायर ब्रिगेडी येयल्यो. अभी तुम लोग इधर रहते हैं, तुमको इधर सुबह कितने बजे पता चला था? मैं 8 बजे 8 बजे पता चला. लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था इधर? ये स्क्रैप यार्ड बंद रहता है हाँ बंद बहुत साल हो गए. आप कैसा लगा ये? तो पता नहीं. आपको कितने बजे मालूम हो गया? 8 बजे. इधर के गार्बेज वगैरह क्या डंप करते थे इधर अंदर? पहले तो ऐसे उधर पहले का पढ़ लेके थे, अभी कुछ नहीं है. 2014 में बंद किया. नमस्कार. आम्ही आता सध्या सातांगे वाठारात हांगासर आसा आनी मागीर म्हटलं की दोन एक पयलीं ओल्ड ही खुबशीं वर्सां आली बंद आयिल्ली स्क्रॅप फॅक्टरी म्हणून. ते स्क्रॅप फॅक्टरीच्या सायडीक हांगा सगळो कचरो जमिल्लो. कचऱ्याच्या जमिल्ल्यान तो उजो लागलेलो आसा. हो उजो सरापण सकाळी 7 वरांचेर लागिल्लो आसा. आतां वरां जाय तरी 7:30 आनी हांगासर आतां सध्या 4 फायर ब्रिगेडीची गाडी येवन गेल्ली आसा. हो उजो आजून हाताळाक येयल्लो ना.
आनी हे स्क्रॅप फॅक्टरी घरांनी फुडल्या कचरो घेतलेले आसता हांगा आतां JCB हाडलेले आहा JCBचे हितून सगळे कचरो सायडीक काडपाक आसता तरी पूण हांव काय जाल्लेलें ना ल्हव ल्हव उदक मातसो कमी जायत आसा आनी हांव तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान JCB काम करता आनी सायडा सायडीक मातसो उदक काम चालू आसा. आमकां सकाळी एका काम आमकां एरिया 6:50 जावन इमिडिएटली आमची गाडी आमी कन्वर्ट केली आनी हांगासर 7:10 आमी रीच केली स्पॉटाचेर पावले उपरांत पळय जर हांगासर जाल्यार टिपिकल फायर स्क्रॅप प्लास्टीक स्क्रॅप उदो पेटलेलो आसा. उदो पेटल्या बरोबर आमी ताबडतोब पळयलें आमचो हाचे स्वरूप आहा पळय एकदम व्हडलें स्वरूप जालें त्या लागून आमी इमिडिएटली पुणेची गाडी पावतर आमी आपयली. येयल्या उपरांत ताच्या उपरांत आणखी गाडी आपयली आमी ताचे करून आमी 3 गाडी आपयले. आमी हांगा 10 फोर्मच्यान यूज केले आनी उदक म्हणटा कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो तरी आसतना उदक भरपूर लागलो त्या लागून आमी पंप हाडलो आमच्या आनी तेच्या सायडीक एक बांय आसा त्या बांयचे आमी पंप आमचे गाडी घातले आनी काम स्टार्ट केलें आनी ऑलमोस्ट आतां आमच्या टायमार आमचे DDF राजेंद्र हेडणकर आनी ADO एक कामत आनी SFO परिकर साहेब हांगा स्पॉटाचेर रीच जाले. तेंच्यांनी सगळी आमची मिरवणूक केली आनी राहुल साहेब SFO ह्या सगळ्यांची आमच्या पळोवणी केल्या नंतर आमचो जो उदक आहा तो आमी कंट्रोल घालो आसा. हांगा JCB आमी हाडलेली आसा. JCBन आमकां ते स्टेप आहा ते आमी स्प्रेड करून उदक मारपाचें काम चालू केलें उदक भरोवपाचें काम चालू आहा. उदक काम युद्ध पद्दतीन चालू आसा आपूण चालू आसा आनी आतां आमी हे कंट्रोल करतले आनी कंट्रोल ते जाल्लेलें आसा. आमी उदक कित्याक लागून हाडलें तें कोण सांगनात कित्याक आमी हांगा पावल्या पयलीं उदक पेटलो आसलो पूण कितें लागून तुमी आमी कोण सांगूंक शकना. गोमंतक TV खातीर अखिल नाईक. मानपे राष्ट्रीय महामार्ग 66 बायपास रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा. बाबत दर्जाच्या कामाक लागून ह्या रस्त्याची राखणी म्हणत फाटल्या मे म्हयन्यात पडिल्ल्या पावसात कोसळिल्ली. वर्स जावन गेले तरी ह्या रस्त्याचे काम संत गतीन चालू आसा. त्या खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या पुराय येरादारी आदल्या राष्ट्रीय महामार्ग 17 वेल्यानूच चालू आसा. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग 17चो रस्तो अरुंद आनी धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्यान राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम केन्ना पुराय जातले हाचेर प्रवाशांचें लक्ष लागून आसा. आज आमी मालपे ते न्हयबाग मेरेन हो राष्ट्रीय महामार्ग 66 जो बायपास रस्तो आसा आनी तो मे म्हयन्यान दरड कोसळान हो रस्तो पुराय बंद जाल्लो पूण आयज मेरेन हो रस्तो सगळ्याच वाहतुकीक बंद आसा. पूण तो पुर्वीचो पयलींचो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 17 आशिल्लो तो 17 अरुंद रस्तो आशिल्लो आनी त्या रस्त्यायल्यान आतां परत सगळ्या तरेचे गाडयो त्या वाटेन वयतात आनी तो रस्तो धोकादायकय स्थितीत आसा अरुंद आसा. त्याच पद्दतीन चडावाक कशे गाडयो चडयतना तांकां त्रास जाता हे चित्रय आमी पळयतात. हो रस्तो करत आसतना दोशी वाटेन जो डोंगर आशिल्लो तो डोंगर सरळ रेषेत कापलो गेलो त्यामुळे पावसाळ्यात हो रस्तो ची दरड कोसळ्ळी. त्याच भशेन सायडीन संरक्षण भिंत उबारलेली आशिल्ली ती संरक्षण भिंत कोसळ्ळी. ताच्या पयलीं हो रस्तो वाहतुकीस खुलो जावच्या पयलीं हांगाल्ली एक व्हडा प्रमाणान दरड कोसळ्ळी तरी सरकाराक लक्ष आयिल्लो ना. सार्वजनीक बांदकाम खाते राष्ट्रीय महामार्गाचे हमरस्तो जे अधिकारी आसा तांचो दुर्लक्ष जाल्ल्यान आनी MVR कंपनी ही सरकारच्या एका आवडतो कंत्राटदार आशिल्ल्यान त्या कंत्राटदाराचेरय आयज मेरेन कसल्याच प्रकारची कारवाय जावंक ना. धारगळ महाखाजन ते पत्रादेवी मेरेनचो हो राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम MVR कंपनीक दिल्ले आसा आनी हे काम करत आसतना कंत्राटदार किंवा ज्यांचे अधिकारी आसा ते अधिकारी त्या कामाचेर लक्ष दिनात असे लोकांचो ही कागाळी आसात. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवचो आनी सध्या जे काम जी माती पडिल्ली किंवा जे संरक्षण भिंत कोसळलेली राखणे वळत ती राखणे वळत सायटीन काडपाचें काम सध्या सुरू आसा पूण हांगर खंयच्याच प्रकारचो अभियंतो ना. ते काम भविष्यात बऱ्या पद्दतीन करतले काय ना हाची एक आतां शंका आसा. त्या खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आनी हो रस्तो बेगोबेग चालू करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणीच प्रदेशाध्यक्ष पदार कायम उरचे अशें मत आमदार तशेंच शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिन्हो उक्तायलें. तानावडे सोडलो जाल्यार प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर पक्षांत आनी कोणूच सक्षम उमेदवार आसा अशें आपल्याक दिसना. ताका लागून ताणें कायम उरचें. समजा तानावडेन प्रदेशाध्यक्ष पद सोडलें जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आमी त्रासान पडटले अशें मंत्री माविनाचें म्हणणें.
Sir, today you demanded that Sadanand should continue as the president. So, what was the See, main? with anybody does good work, means real हांव म्हणटा काम तरी सारकें मुडावीक सून सारकें केल्या आनी असलो व्यक्तिमत तरी आहा की सगल्यांकूच एकमतान फुडें व्हरपा शकता आनी तेका लागूनच तेका राज्यसभेचो सदस्य केल्लो. प्रधानमंत्रीन रेकग्नायज केले, व्हडले आमचे वरिश्ठ नेते जे आसा दिल्ली तेणी मानले म्हणून तेका राज्यसभा मेंबर केलो. ते केला तेन्ना आतां तो पार्टीचो अध्यक्ष आसा. आतां इलेक्शन इट इज अ प्रोसेस. तांकां दिसता कोण नवीन येवपा जाय, दुसरो येवपा जाय, पूण नवीन तितलोच बरो आसपा जाय, तेज्यान बरो आसपा जाय. म्हाका तरी कोणूच दिसना, हांव ओपनली सांगता, तेका दोन ना जाल्यार आमकां फुडाराक 2027 त्रास जातले. तुमी आतां स्पश्टपणे इचारला हांव सांगता आनी कोणाकूय केल्यार कित्याक समबडी हू कॅन कॅरी एवरीबडी म्हाका तरी कोण म्हाजे दिश्टी पडना. वी हॅव टू कंटिन्यू वीथ हीम आनी हांवूय खंय उलोवपा तें उलयतलो. आज हांवूय हे पार्टीन रावन मातशें रेकग्निशन म्हाकाय मेळ्ळां, म्हाजेय उतर कावंट जाता. हांव सांगतलोच दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन फॉर द पार्टी. Because he is also mature now, he knows how to do the thing. He is also in the Rajya Sabha. कित्याक जाल्यार रोखडे Rajya Sabhen हाडले, House of Elders. So all this matters. सुभाष वेलिंगकर आणि सेंट फ्रांसिस झेवियरा विशीं केल्ले वादग्रस्त विधानाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार मिकी पाशेको आनी हेर दोगांचे विरोधात आरोपपत्र दाखल केला. हे विशीं मिकीक विचारल्यार तो म्हणटा हें खंय अलेक्साचें कारस्थान. चार्जशीट फायल केल्या कितें म्हणपा आसता ती चार्जशीट फायल केल्यार तुमकां कळोंक जाय बाबा, आयज लॉ मिनिस्टर कोण आहा, अलेक्स सिक्वेर आहा. तेणे अलेक्स सिक्वेरान हेजे पयलेय म्हाजे केसी घातले, तुमकां खबर आहा. नात्याच्या प्रकरणाक म्हाका फसयलेलो, केस बीन जाली, काबार जाली, तुमकां खबर आहा. तो पावर मिनिस्टर आसतना इंजिनियर तापड मारला म्हणून 35 सुमार वेगळे वेगळे सबस्टेशन विटनस उबे केले. ते लँडमार्क पासून नका म्हाजे घरा समजले तुमी. आतां हें तेणेच केलां कित्याक आतां लॉ मिनिस्टर आहा तेका. आयज लॉ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनान फोन करून फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर ती फायल हाड म्हणून सांगपाक कितें आहा तर अशें कर आनी चार्जशीट करा म्हणून. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनूच एडवायस दिता न्हू चार्जशीट करपाची ना चार्जशीट करपाचें. आनी चार्जशीट केले आनी ते त्रास करपाक जाय जाल्यार तेका कितें हरकत आहा, कांय हरकत ना न्हू. सो हांव हिंगा चार्ज करता हें करपाक अलेक्स सिक्वेरान गेलो. कित्याक लागून पूण तेका खबर आहा हांव ऑपोजिशन म्हणटा तो मिकीच आहा म्हणटा आनी कोण आहा तुका. आनी तो तेजे पॉलिटिक्स तो विंडिकेटेड पॉलिटिक्स न्हू, कोणाचेर राग काडपाचें पॉलिटिक्स तेजें. तूं आसलो तेजो त्या प्रोटेस्टाक? प्रोटेस्ट कोण आहा खंयसर आहा. लास्ट तेजे प्रोटेस्ट चलतालो हांव म्हज्या भुरग्यांक काडून वयतालो. हांव म्हाज्या भुरग्यांक हाडटा 1 मिनट उबो रावलो बाबा आमकां त्रास कित्याक काय म्हणून. कित्याक म्हाका आडयला 3 फावटी. आदले दिसा म्हाज्या भुरग्यांक घरा वयताना आडयले, ड्रायव्हराक आडयलो. भुरगीं म्हाजे 6 सुमार पावली, 3:30 4 पावता ती. सो असले त्रास केलेले आहा. दुसरे दिसा हांव गेलो हाडूंक भुरग्यांक हाडूंक वयताना म्हाकाय आडयलो लोकांक आडयलो. लोकांचे जे सेंटिमेंट आहा ते हर्ट जाले ते आडयलो बरें. पूण म्हाजें काम कोणाचें हें पुलिसांचें कंट्रोल करपाक. आतां लोक कित्याक प्रोटेस्ट करतालो तो वेलिंगराक लागून. वेलिंगार तुमकां मेळोन आहलो. अरे तुम गांवांत तर असलो आवाज हजारांनी लोकांक दुसऱ्या लोकांक त्रास जाले, फ्री मुवमेंट आहा तो बंद जालो. तुमी इतले करून एका मनशाक सांबाळता. सो हांवें कितें म्हणलें तुमकां मेळना तो आमकां मेळ्ळें उडयल्यार चलता, उडयल्यार जाता काय म्हणलें. सो हितून कितें आहा हांवें म्हणलें आमकां मेळल्यार आमी उडयल्यार चलता. सो तुमकां मेळना आमी धरपाक गेले आनी आमकां मागीर मारले जाल्यार. सो हांवें कितें म्हणलें तुमकां मेळना आमकां मेळल्यार उडयल्यार चलता. सो हितून कितें आहा करूं. रायट सुरू जाले, आमी रायट सुरू केले. रस्त्यार हायवे कडेन ब्लॉक केली, मिकी घेवन गेली. तेका दाखोवन दी मिकी 3 मिनटां वयर खंय रस्त्यार उबो रावलो म्हणून थंयसर. हांव सांगलो गेलो. हांवें सांगलो बाबा हांव हिंगा त्या लोकांच्या वाराक हिंगा प्रोटेस्ट करून गेलो. हांव डिस्को जायन वयता, हांव वयता म्हणून. हांव तुमकां सांगता तुमी त्रास करून दिता म्हणून लोकांक. राजधानी पणजेत सांतिनेज वाठारात गांजाचें रोप सापडलें. तुमकां आयकून अजाप दिसतलें पूण हय खऱ्यांनीच गांजाचेंच रोप सापडलें. गोळे वखदा विरोधा पंगडाक हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी तें रोप काडून व्हेलें. प्रकरणाची चवकशी सुरू आसा.
राजधानी पणजेत गांजा सापडप हे आता नवे उरूंक ना. मात राजधानी पणजेत गांजा लागवड जाल्या हे आयकून तुमकां अजब दिसतलें. हय, खऱ्यांनीच पणजे सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक गांजाचें रोप दिसून आयलें. सांतिनेज स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां रोयल्यात. तातूंत गांजाचें रोप आशिल्लें. आतां गांजाचें रोप हांगासर पावलें कशें? तें आपुणूच रुजून आयलें काय तें कोणें रोयलें तें मात कळपाक मार्ग ना. राजधानी पणजेत अशे तरेन जर गांजाची रोपां मेळपाक लागलीं जाल्यार महानगरपालिका आनी प्रशासन करता कितें असो प्रस्न निर्माण जाता. गांजाच्या रोपा विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घुवळे वखदा विरोधी पंगडान घडणूक थळार वचून ते काडून व्हेले. फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा बारीकशे गार्डनिंग केल्लें आसा. ह्या गार्डनिंगाच्या मदीं हे जे बारीक बारीक हे रोपले आसात तेंचे मदीं एक जो रोपलो सापडलो तो म्हणजे गांजाचो रोपलो सापडलो. हितून मदीं एक गांजाचो रोपलो सापडप ही एक बारीक गजाल न्हू. आनी सिटीच्या मदीं सांतिनेज पणजे सिटीच्या मदीं हांगा जेन्ना गांजाचो रोपलो सापडटा जाल्यार तो रोपलो येयलो कसो, हांगा तो रोपलो पावलो कसो, हांगा त्या रोपल्याची जी बी आसा तेजी जी सीड आसा ती कोणें हाडून कोणें उडयली आसतली होवूय असो प्रश्न येता. किंवा हांगा मुद्दम कोणें तो रोपलो रोयलो काय असोय प्रश्न निर्माण जाता. नाजाल्यार हांगा तिसरो प्रश्न येता तो ही जी माती आसा ती माती हांगा गार्डनिंग करतल्यांनी खंयच्यान हाडून घातली आनी खंयच्यान हे झाडाचे जे रोपलो आसा हांगा वाडलो आनी हांगा हो रोपलो इतको व्हडलो करपाक कोणाचो हात आसा काय? कित्याक हांगा गार्डनिंगाक डेली उदक घालचें पडटा ह्या झाडांक आनी तशेंच ह्या झाडाची कुयदाद घेवची पडटा. पूण ते ही सगळी झाडां पळोवपाक शकता तुमी, ही सगळी शोभेची झाडां. पूण हितून भितर तें एकूच झाड कशें वाडलें ना जाल्यार हांगा जी कोण कुयदाद घेता तांकां एक तें वेगळें झाड म्हणून तें झाड कित्याक कोणें काडून उडयलें ना अशेंय हांगा प्रश्न येता. सो जेन्ना ANC कडेन हो रिपोर्ट पावलो तेन्ना ANC हांगा येयली आनी ANC हे जे झाड आसा ते जप्त केल्ले आसा आनी तेजी जी फुडली तपासणी आसा ती ANC चे अधिकारी करतात. गोमंतक TV खातीर वर्षा बरोबर हांव गौरेश गांवकर. मिनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू जाली ना जाल्यार आमी काबार जातले. एकाद्रे वेळार जिवाचे बरे वायट करपाची पाळी आमचेर येतली अशी खंत मिनाच्या येरादारीचेर निंबूल आशिल्ल्या दिवचलच्या ट्रक धन्यांनी उक्तायल्या. सरकारान ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी ह्या ट्रक धन्यांनी केल्या. दिवचले वेदांताच्या मिनाची येरादारीक सध्या खंड पडिल्ल्यान ट्रकवाले चिंतेत पडल्यात. आमी रीण घेवन ट्रक रस्त्याचेर देंवयल्यात. एके वटेन तकलेचेर रिणाचें वजें आसा जाल्यार दुसऱ्या वटेन मिनाची येरादारीक आडमेळ येता. तेन्ना आमी करचें तरी कितें असो प्रस्न ट्रक धन्यांक पडला. मिनाची येरादारीचो प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार सरकारान आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी ट्रक धन्यांनी केल्या. बंद जाली पळय तेन्ना हांव सारको धड्यार पडलो. हांव दुसरे कडेन काम करून म्हाज्या घरान हांव म्हयन्याक कितें हाडटलो तें पावनासलें. आतां सरकारान प्रयत्न करून ही मायन चालू केल्या की हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता आमी तुमचे कितें नॉर्म्स आसा ते सगळे पाळून आमी आमची गाडी चलयतले, हेज्या बद्दल कांय प्रश्न ना. तशेंच हांव गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता पळय तुमी कशें तरी कितें ट्रान्सपोर्टाक कितें अडचणी येता तुमी कशें तरी ते सॉल्व करच्यो आनी आमचो एकदां पोट पाण्याचो प्रश्न सोडोवचो. नाजाल्यार आमी सारके धुळीक मेळटले अशी आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज आमचे कडेन गाडी सारकी करतलो जाल्यार आमचे कडेन 10,000 5,000 आमच्या अकाउंटार किंवा आमच्या बॉल्सान नासले. आयज कंपनीन आमकां 2.5 लाख रीण दिलें. आयज कोण 1,000 फ्रेंड सुद्दां सोयरो 1,000 मागल्यार आयज पातयना. पूण आयज गव्हर्मेंट आमच्या वेदांतान आमकां 2.5 लाख दिले. गाडी सारकी करान गाडी तुमची चली आनी मंथली तुमचो इन्स्टॉलमेंट कितें तो मागीर कट करूया. आता आम्ही बंद आलेला ट्रक आता ह्या वर्षात चालू केला. गव्हर्नमेंट कंपनी कडल्यान 2.5 लाख रुपये लोन घेऊन आम्ही ते हे केलं ट्रान्सपोर्ट चालू केला आणि कंपनीन बरो सपोर्ट केलो म्हणून आम्ही ती गाडी चालू करूंक पावली. आणि कंपनीन आमकां इन्स्टॉलमेंट म्हयन्याक 30,000 बसयला. आता जर काम चालू आसा जाल्यार आमी ते 30,000 रुपया कंपनीक आमी रिटर्न करू शकता, ना जाल्यार शक्य ना. प्लस ड्रायव्हर आहा 30,000 ड्रायव्हर आहा, म्हयन्याक 30,000 ड्रायव्हराक पे करचे पडटा. हे जर सगळे इन्कमच जर बंद जाले जाल्यार फुडें आमचे कशें चलतले. तेन्ना एक तर गव्हर्नमेंटान अशें करचें की जर काम बंदच जाता आमचे जाल्यार ते ट्रकच त्यांनी आमी हँड ओवर करता गव्हर्नमेंटाक. ते ट्रक त्यांनी घेवचे आणि आमच्या सगळ्या कामगारांक आमच्या ट्रकवाल्यांक कितें तरी दुसरे सबसिडी कितें तरी दिवचे. एक तर जॉब दिवचो नाल्यार कसलो तरी दुसरो धंदो करून दिवचो. आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमकां एक बरें तरी खंय तरी कितें तरी लोक आमचे वयर सरचे म्हणून तेंच्यांनी फुडाकार घेवन मायन सुरू केल्या. CMनूय आमच्या एक बरो फुडाकार घेवन त्यांनी एक मायनिंगेचे आमचे बरें हे करून दिला. सो आमकां कितें आसा इतकेंच की आमकां ट्रक आमचे बरे भशेन चल्लेले जाय
आमकां एक्चुअली कशें आसा ट्रक सुद्दां रिपेअर करपाक जे कंपनीन जे कितें दिलां पळय तें आमकां खबर आसा. खंयच्याच ट्रक ओनरांक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाची ताकद नासलेली तरी आमकां कंपनीन 2.5 लाख दिवन आमकां ट्रक रिपेअर करपाक दिले. तितूर पासय येयले, सगळे येयले. आतां आमी ट्रक चालू करच्या टायमार असो जर प्रॉब्लेम जावंक लागलो जाल्यार आमी जगपाचें कशें? आतां फुडल्या म्हयन्याच्यान आमचो कंपनी कडेन जे कितें कंपनी कडल्यान घेतला त्या कंपनीचो इन्स्टॉलमेंटूय चालू जातलो. आमी जे कितें चालू केलां तें सगळें कायदेशीर आसा. जर आमचें कितें कायदेशीर जर ना जाल्यार आमची तुमी ट्रान्सपोर्ट हाडया आनी कितें आसा तें करा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कळंगूट वाठारात चलपी बेकायदेशीर चिकनांची दुकानां पंचायतीन सील केली. सुमार 8 ते 9 दुकानांक पंचायतीन तालो मारला. कळंगूट पंचायत वाठारात हे दुकान धनी योग्य तो परवानो घेनासतना चिकन विकताले, देखून पंचायतीन ही कारवाय केली. चिकन शॉपां जी कितें आसली तांकां आमी मिटींग आसली आनी जे कितें वेस्ट आसा न्ही ते आमकां WMC म्हणजे प्लांटाक घेयना. सो त्या पासून ती मिटींग आसली. थोडे येयले, थोडे येवंक ना. थोड्यांक लायसन्स आहा, थोड्यांक लायसन्सान ना. सो ते जे कोण चिकन वेस्ट वता पिसुर्ले और आनी खंयचो हेतूंचो ते एजंट येयलेले. सो त्या पासून आमी आयज मागीर म्हटलें बाबा सगल्यांक चॅक करपाचें बाबा हांगासर मार्केटांक लायसन्स आसा और तेणी गार्बेज खंय उडयता ते. आनी कित्याक आमकां अशें कळलें की आमच्या गार्बेज ट्रकावाल्यांक तो काडटा थोडी शॉपां आनी तेंचे कडेन वेस्ट दिता आनी आमकां वयर प्लांटाचेर ते ट्रक घेयना. सो त्या पासून आमी कितें केलें वी इन्सिस्टेड दॅट वी शूड गो check ourselves first and then get the work. So that is where I have seen a lot of trains being down over here. सगळे उदक हांगासर सोदता पळय हांगासर कपेलाशीन पासून सगळे मॅस जाल्लेलें आसा विच इज कंप्लिटली रॉंग. अबावट म्हाका दिसता 7-8 शॉपांक मारले आमी सिलाक. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.